पणजे जुंता हाऊसा कडेन आशिल्ल्या लायटीच्या पिलारांत पावसाचें उदक गेल्ल्यान फाटले 6 दीस पणजे शाराक लोड शेडिंग सोंसचें पडलें. हो फॉल्ट सोदून काडून सारको करपाक वीज खात्याक 6 दीस लागले. पिलाराक लागून जमीन खणिल्ल्यान हें उदक गेलें अशें वीज खात्याचे अधिकारी उलोवन दाखयतात. मात कॅमेऱ्या सामक्यार कांयच उलोवंक तयार नात. फाटले 6 दीस जाले पणजे शारांतल्या कांय वाठारांनी अदीं-मदीं लायट वता. अर्दे वरान लायट परत येता. परत लायट वचपाक लागिल्ल्यान लोक चाळवल्यात. वीज खात्याक फोन केल्यार कोण कांय सांगपाक तयार नासता. पणजे शारांतलो लायटीचो एक पिलार पिड्ड्यार जाल्ल्यान विजेची पुरवण सारकी जायनासली. त्या खातीर लोड शेडिंग करचें पडटालें. 4-5 दीस तपास केल्या उपरांत वीज खात्याक फॉल्ट मेळ्ळो. जुंता हाऊसा लागसार आशिल्ल्या लायटीच्या पिलारांत पावसाचें उदक गेल्ल्यान लायट सारकी मेळनासली. बिरेस्तारा सकाळीं वीज खात्यान काम चालू केलें. पिड्ड्यार जाल्ल्यो वायरी कापून नव्यो वायरी घाल्यो. पिलाराक लागूनच एका बांदकामाक लागून जमीन खणिल्ल्यान पावसाचें उदक पिलारांत गेलें अशें वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. मात तशें सांगपाक कोणूच तयार ना. पणजे सारक्या राजधानीच्या शारांत 6 दीस लायट सारकी जायना ही गजाल वीज खात्याक सोबना अशें लोक म्हणटात. कितें आसूं, बिरेस्तारा सांजे हें काम पुराय जालें. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. शिरोडेचो आरोपी शिक्षक योगेश खांडेपारकार आड विनयभंगाची कागाळ फाटीं घेवपाचो दुसरो प्रकार. आपल्या दोगा चलयांचो विनयभंग केलो म्हणून कागाळ करपी बापूय आतां पुलिसांक सांगता कागाळींत बरयलां तें सगळें फट. तशें कांयच घडूंक ना. तिका एक्टिविस्ट बायलांनी कागाळ करपा खातीर ताचेर दबाव हाडलो. कागाळ फटीची आशिल्ल्यान ती फाटीं घेवची म्हूण ताणें पुलिसांक अर्ज केला. आरोपी खांडेपारकाराक बुधवारा कोर्टान अटींचेर जामीन दिला. शिरोडेचो शिक्षक योगेश खांडेपारकार आड घाल्ली विनयभंगाची दुसरी कागाळय बोगस म्हणपा सारकेली गजाल घडल्या. आपल्या दोगा चलयांचो खांडेपारकारान विनयभंग केलो म्हूण ज्या बापायन फोंडेच्या पुलिसां कडेन कागाळ केल्ली तोच आतां पुलिसांक सांगता की ती कागाळ फटीची. आपल्याक कागाळ फाटीं घेवंक दिवची म्हूण ताणें पुलिशे कडेन अर्ज केला. ताणें पुलिसांक दिल्ल्या अर्जाची कॉपी प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या. कागाळ करपी बापूय चिटयेन म्हणटा, कागाळीन आपणे बरयल्यात त्यो गजाली खऱ्यो न्ही. तसली कसलीच गजाल आपल्या धुवांच्या बाबतींत घडूंक ना. ही कागाळ करची म्हूण म्हजे चलयेचेर 4 बायलांनी दबाव हाडलो. तातूंतली एक स्वाती केरकार. हेर तिगांची नांवां हांव नकळो. तो म्हणटा आपल्याक फोनावेल्यान धमक्यो येताल्यो. हे चिटयेन फुडें म्हणला, स्वाती केरकार म्हाका फोन करून पिट्टाली. शिक्षक योगेश खांडेपारकार आड कागाळ केली ना जाल्यार हेडमिस्ट्रेसीक सांगून म्हजे चलयेक फेल करतले आनी स्कुलान ताका छळटली. हे पयलीं खांडेपारकार आड केल्ल्या आनीक एका कागाळीन तेय चलयेच्या बापायन हेच केल्लें. ताणें कागाळ फटीची म्हूण फाटीं घेवंक पुलिसां कडेन अर्ज केल्लो. ह्यो सगळ्यो गजाली पळयल्यार आरोपी खांडेपारकारान दावो केला ते प्रमाण ताका अडकयला काय कितें असो प्रस्न उप्रासता. फोंडेच्यान आमचो रिपोर्टर विवेक प्रभू. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पालिकांनी घेतिल्ल्या स्विपींग मशिनाच्या वेव्हारांत मोठो घुसपागोंदळ आसा असो आरोप शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजान केला. SSC परीक्षेंत बरे मार्क मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो मडगांव पालिकेन बुधवारा भोवमान केलो. त्या वेळार उलयतना फ्रांसीस डिसोजान हो आरोप केलो. ही स्विपींग मशीन म्हाका दिसता 1 दीस पासून वापरूंक ना. घेतल्यान आनी तशी आहा. म्हाका दिसता किलांनी पासून जोखून इतल्यार कोण घेवचो ना ती. पूण सरकाराची बरबादी मोठी जाल्या पयशांची. खूब पयशे काबार केल्या सरकारान. तुमकां खूब लोक सांगता म्हाका चौकशी कर म्हणून. चौकशी करून करूंक तें तशेंच हांव तेजे लागीं मागता थोडे तरी कावन्सिलरांक हे पावर ताणें दिवपाक जाय. कित्याक जायते कडेन कितें जाता जेन्ना काही कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग रेडी जाल्ले आसता आनी त्या बिल्डिंगेक जायते प्रॉब्लेम आनी डिफिकल्टीज आसता. जेवन हांव आमच्या मिनिस्टरा लागीं मागता ह्या कावन्सिलरांक थोडे जशे पंचायत एरियान पंचाक आनी सरपंचाक पावर आसता तसोच आमकांय कावन्सिलरांक पावर दिवचो म्हणून. बेस्ट ह्युमन रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया. अख्ख्या जगान भारतान ह्युमन रिसोर्स बरो हा म्हणजे आमचे युवा पिढी. यंग जनरेशन ऑफ पीपल, मोस्ट इंटेलिजंट यंग पीपल इन द वर्ल्ड. अख्खे संवसारान यंगेस्ट पॉप्युलेशन इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया. 54% लोक हिंदुस्थानाचे भुरगे आहा. रिवर्स इज इन युरोप. युरोपान जाणटे पॉप्युलेशन आहा म्हणजे 60 कडेन आहा. म्हणजे जगाचे भविष्य हिंदुस्थान. पेडणेच्या लोकांनी धांवडावन घाल्ल्यान मडगांवांत जम बसोवपा खातीर बाबू आसगांवकार भायल्या लोकांक घेवन बोवाळ घालता असो दावो गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आमदार किरण कांदोळकारान केला.
हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या सगळे येवजण्याचो लाव गोंयकारांकच मेळटा अशें कांदोळकार म्हणटा। आयज जी स्कीम चलता हॉर्टिकल्चराची ही फाटली म्हाका दिसता 5-6 वर्सां जाली ती चालू आसा आनी बाबू आजगांवकर हो मंत्री आसलेल्या कारणान फाटल्या सरकारान मंत्री आसलेल्या कारणान बाबू आजगांवकाराक गेल्या 5 वर्सां केन्नाच हाचो उगडास येयलो ना आनी आतां अचानक खंय तरी पेडण्याच्या लोकांनी नाकारल्या उपरांत मडगांवान जम बसोवपाक लागून दिगंबराच्या विरोध म्हणत वो मडगांवान आपलो एक शिक्को जमोवपाक लागून बाबू हें सगळें राजकारण भायल्या लोकां पासत करता। ती ही जी शबय घालता ही ताणें गोंयकारांक घेवन घालची आनी गोंयकाराच्या हितान ताणें कितें तें उलोवचें। ही जी टोटल शबय जी घालता तुमकां खबर आसतली गांधी मार्केटान मॅक्झिमम लोक आमचो जो गोंयचो जो भाजी घेवन बसपी आहा खंय तरी एक आपली पाटली घेता बायलां आनी एक सायडीक खंय तरी बसलेली आसता आनी गांधी मार्केट आयज जे सगळे एन्क्रोच केल्ले आहा आमी एन्क्रोचूच म्हणटा ताका एन्क्रोच केल्ले आहा हे नॉन गोवन लोकांनी केल्ले आहा आनी हो प्रश्न खाली गांधी मार्केटाचोच ना तर संपूर्ण गोंयान जी मेन मार्केट आहा हांव म्हापशाचो जाल्लो आसल्या कारणान म्हाका खबर आहा म्हापशान संपूर्ण जर आमी भाजीवाले पळयत जाल्यार हे सगळे मोस्टली 99% म्हणत हे नॉन गोवन आसा। पेडण्या मतदारसंघान एट प्रेजेंट 30 दुकानां आसा हॉर्टिकल्चराची आनी आतां आमी नवीन मागयल्ली आसा एप्लिकेशनां आमी मागयल्ली आसा हातून आमकां 90 एप्लिकेशनां येयल्ली आसा। तशेंच मडगांवान अशी दुकानां आहा आनी मडगांवसून आमकां नवी दुकानां दिवची म्हणून अशी 40-50 एप्लिकेशनां येयल्ली आसा अशें तुमी जाणा आनी बाबूनूय सोजमोन घेवंक जाय। तर हे पेडण्याच्या लोकांक जे 90 लोकांनी 30 शॉपां चलयता आनी 90ची नवी एप्लिकेशनां मागलेली आहा ह्या पेडण्याच्या लोकांक बाबू आजगांवकारान सांगचे की गाडे दिवचे काय ना दिवचे ते। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।